हालीच विनीता गांवकर हिका हुंड्याच्या प्रश्नावयल्यान छळणूक जावन मरण आयला म्हूण कागाळ नोंद जाल्ली। त्या बाबतीत भाजपा महिला अध्यक्ष सुलक्षा सावंत हिणें दुःख व्यक्त केला। लाडली लक्ष्मी येवजण ही चली भुरग्यांच्या कल्याणा खातीर आसा। विरोधी पक्षान हुंडा बळी येवजण म्हूण ह्या येवजणेक नांव दिवचें न्हय। ही येवजण बरी आसा। ह्या विशीं प्रतिमा कुथिनो हिणें अफवा पसरोवच्यो न्हय। ह्या विशीं भाजपा पक्षाच्या महिला मंडळान काँग्रेस पक्षाचो निषेध केला। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। काल काँग्रेसच्या प्रवक्त्यो सौ प्रतिमा कुथिनो हांच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले अँड हर स्टेटमेंट वॉज लाडली लक्ष्मी नव्हे तर ही हुंडा मृत्यू योजना विच हॅज कम अप ऑन द गोमंतक आणि त्याच बरोबर लोकमतान सुद्धा अशेंच तांचे स्टेटमेंट जे हाडिल्ले आसा हाच्या बाबतीन आमी आयची प्रेस कॉन्फरन्स कॉल आउट केल्ली आसा। पयल्यान पयली हांव दुःख व्यक्त करता बाय विनीता गांवकर हाचो जो दुखद मृत्यू जालो, अनैसर्गिक मृत्यू जालो। हांव आमच्या सरकारागे लागीं मागता की जे हातर आरोपी आसा, जे दोशी आसा तांचेर बेगीत बेगी एक्शन घेवची आणि जशें आयचो न्यूज सांगता आमकां की ताचो सासरो जो आसा हाका अटकूय जालेली आसा आणि फुडली इन्वेस्टिगेशनूय चालू आसा। आयज आमी जर पळोवपाक गेल्यार की ही स्कीम जी सगळ्यात लोकप्रिय स्कीम आसा लाडली लक्ष्मी योजना, मुद्दामून हांगा मेन्शन करपाक सोदता की तांच्यांनी सांगलें की हो हुंडा बळी योजना किंवा हुंडा बळी जो आसा पळय न्ही तो हाच्या उपरांत वाडलेलो आसा। खास करून ही केस सावथाची आसा आणि ताच्या खातीर हांव मुद्दम हो डेटा तुमच्या फुडें मांडपाक सोदता। SP साउथ हांच्या कडल्यान डेटा जो मेळ्ळा ताचे म्हळ्यार हुंडा बळीच्यो केस 2005 ते 2012 मेरेन 6 आशिल्ल्यो आणि 2012 टील डेट 2016 मेरेन एक केस रिपोर्ट जाल्या विच इज द रिसंट केस। सो आय सपोज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर्स इटसेल्फ अँड वी नीड नॉट हॅव टू टेल की हुंडा बळी आतां आसा की पयलीं आशिल्लो। अँड अबाउट दॅट द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अजून आमकां क्लियरिटी ना एक्झॅक्टली खंयच्या खातीर तिची डेथ हर सुसायडल अटेम्प्ट वॉज डन। हांव मुद्दामून मेन्शन करपाक सोदता हांगासर की हे सगळे जे पळयल्ले आसा की आज जवळ जवळ 4 वर्सां जाली ह्या स्किमींग सुरू जाल्या उपरांत 4 वर्सां उपरांत आतां एका पीडित महिलेचे तुमी म्हाका दिसता तिच्या मृत्यूचे तुम्ही भांडवल करता आणि ह्या मृत्यूचे भांडवल करून तुम्ही अशें दाखोवपाक सोदतात की ही इतली जनोपयोगी योजना जी आसा पळय न्ही ही वायट आसा। म्हाका दिसता हे सगळ्यांनी चिंतपाक जाय। आमी महिला मोर्चा म्हणून त्याच बरोबर म्हाका दिसता म्हज्या गोंयांतली प्रत्येक महिला पयल्यान पयली म्हणटा तशें तांच्यो प्रवक्त्यो सौ प्रतिमा कुथिनो हांचो आणि त्याच बरोबर ओवरऑल काँग्रेस पक्षाचो आमी निषेध करता। हांचो छुपा एजेंडा खंयसर तरी आमकां हांगासर क्लियर जाल्लो आसा की तांच्या मनान अशें आसा की लाडली लक्ष्मी योजना आणि गृह आधारा सारक्यो इतल्यो लोकोपयोगी योजना ज्यो आसा पळय न्ही त्यो बंद जावपाच्यो।